आणि ती म्हणटात त्या प्रमाणे हाजे कडेन 2 जाण ताजे कडेन 2 जाण करून 6 जाण आशिल्ले विथ नायफ्स तशे तांचे कडेन आनी मोठ्यो लोखणाच्यो दाणे आशिल्ले. सो ते घेवन तांणी तांकां धमकायलें आनी पयलीं जाणटेलेक पयलीं बांदली सकयल ती न्हिदतात, हात पांय सगळ्यांचे बांदले. चली धाकटे 14 वर्सांचे एका आपल्या रुमान न्हिदता, ही दोगां एका रुमान न्हिदता, सगळ्यांक भितर दारां तांची उगडीं आसता रुमाची, रातची कोण बंद करना. सो ते भितर सरून तांकां वेवस्थीत 3 वरांचेर तांणी हात पांय बांदून घाले आनी सगळे पयशां खातीर आनी भांगरा खातीर सगळे आरमारी फोडल्यो आनी ते कितें तांचे कडेन आशिल्ले तितले ते घेवन गेले. आनी पयशे जाय शेवटी ती जाणटेले कडेन जे पयशे आशिल्ले ते मेळिल्ल्यान तांकां मेळ्ळे थोडे तरी पयशे कॅश. मस्ट बी सम 8 to 10 lakhs तिचे कडेन आशिल्ले ते मेळ्ळे म्हणून ते गेले. भांगर वेलेंच पूण तांचे चडशे लोकांक दवरतात. सो जे घरान आशिल्ले वापरताले तिजे हाताची कांकणां गळ्यांतले कितें जाणटेले तशें धाकटे दोतोरीचे तिचे थोडे भांगर सदां वापरपाचे ते व्हेले. 4 जाणांचे मोबायल व्हेले, स्मार्टफोन आनी ते खंय तरी उडयल्यात तांणी, कित्याक ते पुलीस सांगता ते 100 मिटराच्या आसपास ताजो ट्रॅक मेळटा पूण ते खंय सोदतली. आनी गाडी व्हेली आनी उलयता कितें सांगत आनी ना आमचे कडेन कॅश हांगा आनी चड ना म्हूण सांगता म्हणल्यार तांकां बडयले म्हणजे मुठी आनी थापटांनी, सुरी बी मारूं ना, तितले सेव्ड. सुरयो बी कितें हाडिल्ल्यो? सुरयो आशिल्ल्यो, सुरयो सगळ्याच्या हातान व्हडल्यो सुरयो आशिल्ल्यो. मॅम व्हॉट लँग्वेज द बगलर? दे वर ऑल टॉकिंग इन हिंदी आणि दॅट वॉज शी एज पर माय डॉटर इट वॉज अ नॉर्थ इंडियन हिंदी टायप. कितले गेलेले मॅडम हे घरान? 3 ते 5 2 वरां आशिल्ले ते भितर येवन मागीर कितें सुरवात कितें केली तेंच्यांनी? भितर सुरवातेकूच पयलीं एकटो ग्रील कापून भितर सरलो न्ही आनी मागीर ताणें येदार काडून बाकीचे 5-6 जाणांक भितर गेले. आनी आवय ती जाणटेली आसा ती सकाळी 3 ती उठून आपल्याक च्या करता, तिची च्या घेवन ते पिले. बरें मागीर तिणें आपल्या खातीर केली ती ते पिल्ले. मागीर फ्रीज उगडून एप्पलां खाली, संत्रां खाली. सो ते सगळे खावन कितले एजीचे ते साधारण 35 ते 40, 30-35-40 आणि कॉस्ट्यूम आशिल्ले. कॉस्ट्यूम म्हणजे तांचे कपडे सदांचे पॅन्ट शर्ट आनी तोंडाक तांणी सगळ्यांनी बुरखे घाल्ले. सो ते कळना आशिल्ले कोण. हत्यार आसली वांगडा? हत्यार सुरयो आनी दाणे लोखणाचे बांदून घेतून दवरले. बांदून तांच्याच चादरी पिनून तांचीच उशाची कवरां काडून तोंडान गोळे भरून बांदून म्हणजे दे कुडंट स्पीक आनी हात पांय सगळे बांदून तिजे तर जाणटेले हात अशे फाटल्यान काडून बांदले. एप्रोक्सिमेट टोटल कितल्याचे गेले सगळे? 6 जाणां तरी आशिल्ले ना मॅडम. हे भांगारान कॅश टोटल आतां हिशोब कोणे केला हिशोब कोण ना पूण एटलीस्ट मिनिमम 30 to 40 लाख आसपास शकता. भांगराचे बी आतां कोणे तितले चिंतून ना आमी सगळे. कितें मॅडम सांगता येदी व्हडली कितें जालें? इट वॉज आय थिंक इट वॉज एन एक्सिडेंट. हेड इंजुरी जावं ना. आईची एज कितकी आसली? आईची एज 80. सगळे तांणी फूल हे केला, सपोर्ट केला. आणि पुलीस आय एम रियली आय सॅल्यूट दीस पुलीस. दे हॅव डन ईच अँड एवरीथींग. कित्याक म्हाका खबर आसा पुलिसांकूय खूब काम आसता आनी तांकां सारके लीव सुद्दां कमी मेळटात. ते म्हाका सगळें खबर आसा बिकॉज आय वॉज इन गव्हर्मेंट एज अ डॉक्टर. सो दे इनफॅक्ट आय मस्ट थँक पुलीस. 6 o'clock जे आयिल्ले ते अजून तांचे सगळे तांणी सिस्टमॅटीक रिकॉर्ड दवरला. आतां ते फुडें कशे गेले आनी कितें एक गाडी घेवन गेले ते हांगच्यान तांची गाडी घेवन गेल्या. सो तांणी ती गाडी खंय सोडल्या, फुडें कशें गेल्या ते आमकां कांय अजून खबर ना. सो होपफुली रोखडे मेळटले. आनी बट थँक गॉड दॅट नो सिरियस इंजुरी इज डन. एक्सिडेंट जाता कशें म्हणटा आमी की चड बाबा ताका कांय माल लागून ना, मातशें खर्चटूनच गेले तसली खबर जाली. पयशे इज नॉट अ प्रॉब्लेम कळ्ळें न्ही. ओके सो भितर आनी तुमी वचनाका. Doctor, just one last question. Close by neighbors, none of them no, on in their own house when they don't get the noise. She was in kitchen, I tell you, not that lady. Grandmother was in kitchen for preparing tea. She couldn't hear. इतले स्मूथली ताणी ते वायरी तोडल्या, ग्रिल कट केला
आनी सारको इल्लोसो कुडको कट केला आनी ते कुडको एकटो आयलो आनी बाकीच्यांक घेतलो. Can we see from outside the green? You can see, Yes. no issues. But only thing you see and there it is there. Yeah. That Yes, color. ma'am.